ह्या लेबरांचे इन्शुरन्स करपा फाटल्यान एकूच हेतू की लेबर हे आसा ते म्युन्सिपालिटीक कितलींशीं वर्सां एक लेबर 22-23 वर्सां सुद्दां काम करता। आयज पासून कांय अडचण्या लागून जावं तेंगे कसले तरी चुकी लागून तेंगेले एक वर्सा सुद्दां इन्शुरन्स जावना आनी तेंगे हेल्थाची कोणें आयज पासून काळजेचो विचार केलो ना। तेका लागून आमी मे डे जो लेबर डे आसा त्या दिसाक आमी तेंकां सगळ्यांक एकठांय करून तेंकां एक पॉलिसीची लाभ दिला आनी ती पॉलिसी अशी आसा की तेंकां केन्ना समज काम करतना की तांकां समज एक्सिडेंटल डेथ तें जावची न्हू पूण तरी समज वायट कामां लागून समज वायट टायम येवन समज सुद्दां तें जालें जाल्यार तेंकां कवर करपाची आमी पॉलिसी आनी तशेंच तेंगे खंयच्या आंगाक कसलोय समज दुखापत जाली जावं कितें समज तेंगे बोट आनी हें कितें समज कापलें गेलें जावं तें मोडलें गेलें जाल्यार तेंय कवर करपाची तातूंत पॉलिसीक आसा। हें सगळें करतना आमी सगळ्या लेबरांची काळजी घेवन केलां। पयलीं आयज पासून लेबरांची दुखणें आयकल्या आनी तेणें आमचे कडेन उलयले त्या कोतान आमकां अशें दिसता की आयज मेरेन कोणें तेंचेर दिवपा जाय तितलें लक्ष दिलें ना। आगोंद पंचायत, श्रीस्तांव पंचायत, गांवडोंगरी, खोतीगांव, लोलयें आनी पैंगीण आनी प्लस काणकोणची एक म्युन्सिपालिटी। आतां आमी ठरयलां की स्कूल सोंपलें आसा, भुरगीं आतां हॉलिडे जावन आसा म्हणटकीर प्रत्येक भुरग्याने आपल्या वाठारांतलो जावं घरांतलो चिकोल हाडपाचो 5 किलो प्लास्टीक हाडपाचें ड्राय आनी तेका आमी जर 5 किलो जर प्लास्टीक जर तेमी हाडलें जाल्यार आमी तेंकां 5 किलो प्लास्टिकाच्या बदलाक एक स्कूल बॅग दितले। 2 किलो जर प्लास्टीक हाडलें जाल्यार एक स्कूल कंपास दितले। आनी हो जो उपक्रम आसा जो आमगेलो 15 तारखेच्यान मेच्या 15 तारखेच्यान चालू जातलो तेन्ना हांव सगळ्या काणकोणच्या लोकां कडेन मागता, सगळ्या पंचायतीच्या आनी म्युन्सिपालिटी लोकां कडेन की आपल्या भुरग्याक सांगच्या घरांतलो चिकोल जावं बाकीचो आजूबाजू पडलो चिकोल एकठांय कर आनी आमच्या ह्या स्किमीचो लाभ घेया। तर एकठांय करपा फाटलें आनी एक इंटेंशन म्हळ्यार कितें भुरग्याक स्वताक आतां हें जावपाक जाय म्हणजे कचरो पाडल्या घाणी बद्दल ताका वायट दिसपाक जाय म्हणून आमी हें केलां की प्रत्येक भुरग्याक संवय जावपाक जाय ल्हानपणा सावन।